लुका पोरमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 10 ओळी 29 ते 40 आणि 2. धोयाळ सामारियाकाराची वापर. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हळें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो परतीपाळ केलो. कोण एक मनीस जेरिक्याक वचूंक जेरुजल्याथावन धेंवून येतालो. वाटेर तो चोरांच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे कडेन आसलें तितलें काण घेवन ताका घाय पडोसर मार घालो. ताका अर्दो मेल्लो करून सोडलो आनी आपूण पळून गेले. तेन्ना अशें घडलें. कोण एकलो यादनीक त्याच वाटेन धेंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरून तो चलत रावलो. तसोच एक लेवीत तेवशिल्यान पावून सरलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सरून चलत फुडें गेलो. पूण एक वाटसूर सामारियाकार तेवशिल्यान वेताना ताचे सोरशें पावलो आनी ताका पळोवन त्या बाबड्याचे ताका चुरचुरे दिसले. तो लागीं आयलो. तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचेर घाय बांदले. ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी एके खानावळींत ताका व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून खानावळीकाराक दिले आनी म्हणलें, ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय ओगळो खर्च तुका जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. ह्या तेगां भितर कोणें आपूण चोरांच्या हातांत सांपडलेल्याचो पेलो जावन दाखयलेंशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली. ताची धोया करून दाखयली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. मार्था आनी मारिया जेजूक आपणागेर सुनिमान करतात. मागीर घडलें तें हें. आपली भोंवडी करता आसतना जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मारिया नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सुनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोमयाचें उतर आयकूंक ताच्या पांयांकडेन बसून रावली. पूण मार्था घराच्या राटींनी भारी हारपीत जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगळो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडना. ये आनी म्हाका आदार दी म्हूण सांग मू तिका. आनी परतीपाळून सोमयान म्हणलें, मार्था मार्था, कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका? थोड्योच वस्तू पुरो. खरें म्हळ्यार एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विंचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना.